नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार. दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. माजोड्डा बैलाच्या हल्ल्यात एकल्याक जागेरूच आयले मरण, जाल्यार 4 जाणांक दुखापत. धिरयो वेळार मरण आयिल्ल्याचो दुबाव, पुलीस तपास सुरू. जुंता हाऊस, सर्किट हाऊस, प्रशासन स्तंभ, वास्कोचो बस स्टँड आणि सांतिनेज वाठारांतले सरकारी क्वार्टर्स पीपीपी तत्वाचेर घेतले बांदपाक. केंद्राच्या एनसीबीसीसी कडेन केल्या कबलात. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची माहिती. ओमकार हत्तीच्या पुनर्वसना खातीर महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सरकारा कडेन सुरू आसा उलोवप. हत्तीक सुरक्षीतपणान करतले स्थलांतरीत. हत्तीक लागून लुकसाण जाल्यार शेतकारांक दितले लुकसाण भरपाय, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन. 2026 मेरेन राज्यात एकूय मायनिंग ट्रक आणि कामगार उरचो ना बेकार. एमएमडीआर कायद्या प्रमाण सस्टेनेबल मायनिंग सुरू करपाक सरकार थल्ला यशस्वी, सांगता मुख्यमंत्री सावंत. आमच्या कार्यालयात प्रवेश करपा खातीर वेंझीन मागची माफी, ना जाल्यार भाजपाची वेंझीक शिटकावणी. तुमकां हलक्यानूच घेतले, जाय ते करात, आपाचे भाजपा प्रत्युत्तर. आणि नवरात्रीच्या शुभ मुहूर्तार भारतीयांक खातीर मोठी थाकाय. जीएसटी दरात केल्ल्या कपातीक लागून साबार वस्तू आणि ऑटोमोबायलाचे देंवले दर. सर्वसामान्य मदीं फाकला खोशयेचे ल्हार. आता खबरो विस्तारान. माजोड्डा बैलाच्या हल्ल्यात चांद्रच्या राजेश निस्तनी या दादल्याक जागेरूच मरण आयले, जाल्यार 4 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ल्याचे आयकपाक येता. धिरयोच्या आयोजना वेळार ही घडणूक घडिल्ल्याचो दुबाव आसा. कोलवा पुलीस हे घडणुकीचो तपास करतात. गोंयांत कायद्यान धिरयांच्या आयोजनाचेर बंदी आसा. तरी आसतना खास करून दक्षिण गोंयांत बेकायदेशीरपणान धिरयांचे आयोजन जाता. हालींच जाल्ल्या पावसाळी अधिवेशनात गोंयांत धिरयो कायदेशीर करच्यो म्हूण मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान मागणी केल्ली. धिरयो कायदेशीर करपा खातीर विचार करता म्हूण मुख्यमंत्र्यान त्या वेळार सांगिल्ले, पूण अजून मेरेन धिरयो कायदेशीर जावंक ना. सोमारा माजोड्डा वाठारांत बैलाच्या हल्ल्यात चांद्राच्या राजेश निस्तनी ह्या दादल्याक जाग्यारूच मरण आयले, जाल्यार 4 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. धिरयोच्या आयोजना वेळार ही घडणूक घडिल्ल्याचो दुबाव आसा. कोलवा पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. आयज माजोड्डे हांगा बुल फायट जाली आनी ह्या बुल फायटींग भितर एकल्याक आपलो जीव गमोवचो पडलो. ताचें नांव आसा राजेश निस्तानी आनी ताजे नंतर 4 जाण जे आसात ते इंजर्ड जाल्ले आसात. घेरांचेर एक्चुअली बंदी आसा. वेगवेगळी कमिटी फॉर्म केल्ली आसा. मामलेदारा अंडर प्रत्येक पुलीस स्टेशनाक कमिटी फॉर्म केल्या. तरी आसतना कोलवा ह्या पुलीस स्टेशनाच्या जुडिशिक्षणा भितर सर्रास गैर जातात आनी हाजेर पुलिसाचो कांय कंट्रोल ना. कोलवा पुलीस स्टेशनाकच हाजे पयलीं म्हणजे पुलीस स्टेशनाच्या एरियाक वारका हांगा एक असोच भुरगो गॅराचे हातूंत बैलान एटॅक केल्ले कारणान मेल्लो काही म्हयने फाटीं. आनी आतां हो दुसरो बळी ह्या वर्साचो गॅराक लागून गेल्लो आसा. बैलान शींग तोपिल्ल्यान राजेश मस्तानीक मरण आयलां हें कळटा. आतां प्रश्न येता तो पुलीस हांकां कंट्रोल करपाक पावतले काय ना, काय फक्त गॅरा अशीच चालू उरतली आनी लोकांचो जीव वचत रावतलो. पयलीं जनावरांचे जीव गेल्ले, आतां मनशाचो जीव वचपाक लागला. हो ह्या वर्साचो गॅराच्या भितर गेल्लो दुसरो बळी. सद्याक म्हायती मेळचे प्रमाणे कोलवा पुलीस हाजेर ऑफेन्स घालपाचे तयारेन आसा. म्हणटकीर कितें खातीर मरता नांव गौरव. जुंता हाऊस, सर्किट हाऊस, प्रशासन स्तंभ, वास्कोचो बस स्टँड आणि सांतिनेज वाठारांतले सरकारी क्वार्टर्स पीपीपी तत्वाचेर बांदपाक घेतले. हे खातीर केंद्राच्या एनसीबीसी कडेन कबलात केल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. तशेंच सगळ्या सरकारी बिल्डिंगांचे पाखे दुरुस्त करतले अशें मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले. सरकारी बिल्डिंगांच्या पुनर्बांधणी खातीर नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशना वांगडा समजिकायेची कबलात केल्या. जुंता हाऊस, सर्किट हाऊस, प्रशासन स्तंभ, वास्कोचो केटीसी बस स्टँड आणि सांतिनेज वाठारांतले सरकारी क्वार्टर्स पीपीपी तत्वाचेर बांदतले. सांतिनेज वाठारांतले सरकारी क्वार्टर्स जे सरकाराचे आसात ते आमकां मेळटले, वयले जे आसतले ते तांचे, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. National Buildings Construction Corporation India Limited and redevelopment of the 7 projects of the state of Goa on a PPP basis. One, redevelopment of Junta House. Second, redevelopment of the Circuit House, Altino. Third one, construction of the Prashasan Stambh administrative building at Chimbal, Kadamba Plaza. This is a new project. Redevelopment of the government quarters at the Santinez, Plot 1.
redevelopment of the government quarter Santinis, plot 2, redevelopment of the government garage Ponji, and the redevelopment of the KTC bus stand at Vasco. They all together 7 project आम्ही NBCCच्या वतीन घेतात आणि हे पुराय जे आसा पळय PPP बेसिसचेर हे प्रोजेक्ट करता. हे प्रोजेक्ट रिडेव्हलपमेंटाक दिता आसतना आमकां गव्हर्मेंट प्रशासन स्तंभ ही पूर्ण बिल्डींग ती बांदून 100% गव्हर्मेंटा खातीर येतली. सर्किट हाऊस जो आसा तो पूर्ण बिल्डींग बांदून ती 100% गव्हर्मेंटा खातीर येतली. रेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हे अप्रॉक्सिमेटली 70-30 हाच्या बेसिसाचेर वेरियस प्रोजेक्टाचे डिस्कशन करून ते प्रोजेक्ट गव्हर्मेंटान तांच्या बरोबर सायन केला. Next is an expenditure sanction for the roofing work of all the government buildings. For Patte Koti, PWD Minister Sana Pausa Pedi, so we various government buildings and the roof repaired झाली. ही सगळी roof जी आसा ती नवीन करपा खातीर ऑलरेडी घेतल्या. नवीन PWD Minister फॉलो बी करता. 15 वर्सां सगळ्यो सरकारी गाडयो स्क्रॅप करता. केंद्राची येवजण आणि तांचे इन्सेंटिव्ह मेळोवपा खातीर ह्यो गाडयो स्क्रॅप करता. मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजनेत बदल केला. हातून नोडल एजन्सी आणि ट्रेनिंग पार्टनरचो आस्पाव केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगले. Scrapping of all the government vehicles older than 15 years through the registration vehicle scrapping facilities RVSF establishment in the state by availing the incentives under the Part 6A of the SASCI scheme 25-26. Government of India scheme जी आसा ती अवेल करपा खातीर 15 वर्सां वयर जाल्ले सगळ्यो गव्हर्मेंटाच्यो व्हेकल जी RVSFच्या अंडर गोंयांत एस्टाब्लीश केला ताका ह्यो व्हेकल दिवपाचे पयलीं मेला घेताले सगळे घेताले पयले परत ओके तर डायरेक्ट डिसिजन घेवन आमी ताचो रेट ठरयला 15 इयर्साची आनी गव्हर्मेंटान तेच जाणा गोंयांत फक्त एकट्यानूच एस्टाब्लीश केला आनी ताका जर तो बिजनेस मेळना आनी तो रन जावप बरें कठीण आसा. दुसरी गजाल आम्ही एकदम फास्ट ट्रॅक केले तर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम आसा आमकां इन्सेंटिव्ह मेळटा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान. ते इन्सेंटिव्ह जर घेवपाक जाय आसत जाल्यार आमकां फास्ट प्रोसेस करप हो गरजेचो आशिल्लो. सो दॅट आमी प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल हे सरकारी जमनीत बांधता तेन्ना लोकांनी ह्या प्रकल्पांक विरोध करचो न्ही. हे प्रकल्प आयले जाल्यार थळव्यांक नोकरेची संद मेळटली म्हणूनय मुख्यमंत्री उलयलो. प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल हो गव्हर्मेंटाच्या जागेत बांधता ही गव्हर्मेंटाची लँड आसा. त्या खातीर मागीर सगळ्या जाणां विरोध करता तांकां मागीर सांगलें आसा की तेंच्यांनी पयलीं प्रोजेक्ट पळोवचो. थंय जेन्ना प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल येतलो थंयसर जे मोर देन थाउजंड्स एम्प्लॉयमेंट जे जनरेट जातले पयलीं त्या थंयच्याच लोकल लोकांक मेळटले. थंयसर जे बिजनेसीस सुरू जातले तेजो बेनिफीट फाल्यां सकाळीं म्हणजे कोण तरी टॅक्सी आसतली कोणाक तरी डायरेक्टली शॉप्स आसतले बाकीचे कितें हे सगळ्याच थंयच्या लोकांक मेळटले. ती विरोध करपाची मनोवृत्ती ही लोकांनी सायडीक घेवन ह्या प्रोजेक्टाक सहकार्य. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ओमकार हत्तीविशीं गोंय महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सरकारां समन्वय सुरू आसा. रान खातें आपल्या परीन वावुरता. ओमकार हत्तीक सुरक्षीतपणान स्थलांतरीत करपाक सरकाराचे यत्न सुरू आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले. हत्तीक लागून ज्या शेतकारांचे लुकसाण जालां तांकां लुकसाण भरपाय दितले म्हणून मुख्यमंत्री सावंतान आश्वासन दिलां. महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत पाविल्लो ओमकार हत्ती 5 दीस जाले तामोशे वाठारांत थाट बांदून आसा. ओमकार हत्ती विशीं पत्रकारांनी मुख्यमंत्री सावंतांक प्रश्न विचारिल्लो. ओमकार हत्ती जो आसा ताका सर वंदना हांगा शिफ्ट करतले म्हटला. जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट मंत्री बी पयर कर्नाटकाचा हेच्या कडेन उलयला. कोऑर्डिनेशन बिटवीन महाराष्ट्र कर्नाटक आनी गोवा त्या तिगांचे करून ओमकाराक जो आहा पयली हो व्यवस्थित सेफ जाग्याचेर पावपाचो सरकारचो प्रयत्न आसा. कोऑर्डिनेशन चालू आसा. जाता तितके बेगीन पावतलो. आम्ही जाता तितके आमच्या कडल्यान कितें दिवप शक्य ताका कॉम्पेन्सेशन दिता. समाज वावरपी रामा काणकोणकारावेल्या हल्ल्याचो निषेध करपा खातीर शुक्रारा आझाद मैदानाचेर जाहीर सभा जाल्ली. हे सभे उपरांत लोकांनी भाजपा कार्यालया कडेन धांव मारिल्ली. ह्या वेळार आपाचो बाणावलेचो आमदार वेंसी विगशान भाजपा कार्यालयांत प्रवेश केल्लो पळय ताचे हे कृतीचेर भाजपान तिडक उक्तायल्या. हे कृतीक लागून वेंसीन माफी मागची म्हणून भाजपान मागला. तुमच्यो बायल्यो तुमकां दिसतात रामाक बायल ना
रस्त्यार पडून जे मेल्यात तांच्या फॅमिलीचे कितें ह्या विशयाचेर तुमकां तुमच्या सरकाराक प्रश्न करीनचो दिसना काय म्हणून आम आदमी पार्टीन भाजपाक प्रश्न केला। रामा काणकोणकारावेल्या हल्ल्याचो निषेध करपा खातीर आझाद मैदानाचेर जाल्ले सभे उपरांत लोकांनी भाजपा कार्यालया कडेन धांव मारिल्ली। ह्या वेळार आपाचो आमदार वेंझीन खंय भाजपाच्या ऑफिसांत प्रवेश केल्लो। हे कृती खातीर भाजपान वेंझी कडल्यान जाहीर माफी मागल्या। हे खातीर भाजपान वेंझीक 3 दिसांचो वेळ दिला। वेंझी माफी मागना जाल्यार वेंझी आड कारवायेची शिटकावणी दाजी साळकारान दिल्या। वेंझीन प्रवेश केलो तेन्ना तुमच्या ऑफिसांत बायलां आशिल्ली ती तुमकां दिश्टी पडली, पूण रामाक बायल ना, हेर बाकीचे कडेन कोणाकोणाचेर अन्याय जातात तांकां फॅमिली ना, रस्त्यार पडून जे लोक मरतात तांकां फॅमिली ना, ह्या विशयाचेर तुमी केन्ना तुमच्या सरकाराक प्रश्न केला का म्हणून आपान भाजपाक उरफाटो प्रश्न विचारला। जो प्रोटेस्ट जालो, ज्या तरेन हो प्रोटेस्ट जालो, म्हाका दिसता ताजेर आमी सगळे निषेध करतात आनी रस्ते आडवप आनी लोकांक सामान्य जनतेक त्रास करप, म्हाका दिसता हे आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे वटेन आमी निषेध करतात आनी जे कोणे अशें केलां तांकां आमी शिटकावणी दितात की अशें जनतेक वेटेक धरचें न्ही म्हणून। दुसरी गजाल, जेन्ना हे सगळें जालें तेन्ना आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वेंझी विएगस हो म्हणजे बार्जीन म्हणटा तशें ट्रेसपास ताणें केलें आनी सगळ्या मॉबाक घेवन केलें, ताजें आमी खंडन करतात। आनी जे हांगा महिला आशिल्ल्यो, आमकां इतलें विचारपाचें आसा की हांगा महिला भरपूर आशिल्ल्यो, कार्यकर्ती आशिल्ली, तांकां फाल्यां त्या मॉबान कितें केल्लें जाल्यार हाजो कारणीभूत कोण आसपाचो, हांगा कोणाक कोण जबाबदार आशिल्लो। त्या खातीर आमी वेंझी विएगसान केल्ल्या ह्या म्हणजे वायट म्हणजे सॅड आमी खंयचे वेंझी विएगस आनी हांव धरतलो एक आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा। म्हाका ताका विचारून दिसता भारतीय जनता पार्टी केस इन्व्हेस्टिगेट करताली काय कितें, तुम्ही आमच्या ऑफिसाचेर मोर्चा हाडपाक, आमच्या ऑफिसाचेर हे करपाक भारतीय जनता पार्टी ही केस इन्व्हेस्टिगेट करनाशिल्ली, पुलीस करताली। तू इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, तुका जाय आशिल्लें जाल्यार सविस्तर तूं एसपी कडेन डीजीपी कडेन टायम मागून तांचे कडेन ह्या केसी बद्दल डिस्कस करपाक जाय आशिल्लें। हांगा येवन एक पब्लिसिटी स्टंट ताणें जो केला हाजो आमी निषेध करता आनी ताजे कडल्यान पब्लीक एपॉलॉजी म्हाका दिसता आमी मागतात की 3 दिसां भितर ताणें ह्या कारणान ताजेर पब्लीक एपॉलॉजी करची। भारतीय जनता पार्टीची फॅमिली खूब व्हडली आसा, हांकां कोणेच हलक्यात घेवचें न्ही। आमी शांत पद्दतीन आमी सगळो आमचो कारभार करतात आनी ह्या शांततेचो गैर फायदो नाल्यार गैर हे वर्तन कोणे करचें न्ही, आमचे पासियेस पोवचे न्ही, कित्याक आमी फाल्यां कितें जालें जाल्यार आमी कोणाच्या ऑफिसान वचून धुडगूस घालपी अशें आमी करपी आमची पार्टी न्ही। आम आदमी पार्टी भिना हाचे पयलीं तुमी लोकांच्या पॉलिटिकल ऑफिसांचेर मोर्चा हाडल्या तेन्ना ताणें तुमकां धमकी दिल्यो ना न्ही, कारण डेमोक्रेटीक रायट तो तुमच्या ऑफिसान वचून धुडगूस घालू ना। ते म्हणटा आमची बायलां आशिल्ली, रामांक बायल ना, रामांक फॅमिली ना, ताच्या घरा भितर भुरगीं ना, बाकीचे जांचे रेसॉर्ट येतात तांकां फॅमिलीज ना, जे रस्त्यार मरतात तांकां भाव ना, तांकां भयणां ना, तांकां आवय ना, बायल ना, तेन्ना कित्याक प्रश्न करना भारतीय जनता युवा मोर्चा रस्त्यार येवन कित्याक सांगना आमचे रस्ते मोडल्यार चीफ मिनिस्टर सारके कर म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। नवरात्रीच्या शुभमुहूर्ताचेर भारतीयांक केंद्र सरकारान जीएसटी दरांत कपात करून थाकाय दिल्या। सरकाराच्या ह्या निर्णयाक लागून गरजेच्या वस्तूंचे दर आतां बरेच देंवतले। वखदां, सदच्या जिणेक लागपी वस्तू, भलायकी आनी विमो तशेंच ऑटोमोबायल उत्पादनांचे दर देंवतले। पळयात पुराय बातमी। नवरात्रीच्या शुभमुहूर्तार केंद्र सरकारान जीएसटी बाबतीत घेतिल्ल्या म्हत्वाच्या निर्णया उपरांत भारतीयांक मातशी थाकाय मेळ्ळ्या। ह्या निर्णयाक लागून सदच्या जिणेंत वापरात आशिल्ल्यो साबार वस्तू सवाय जाल्यात। 22 सप्टेंबर सावन वट्ट 375 वस्तूंचेर पुराय देशभरात नवे जीएसटी दर लागू जातले। हातूंत रांदचे कुडींतले सामान, अन्न पदार्थ, साबण, वखदां, ब्रश, टूथपेस्ट, भलायकी आनी जीवन विमो सयत ऑटोमोबायलाचे दर देंवला। आता मुखेल रुपान जीएसटीचे फक्त 2च स्लॅब आसतले। 99% वस्तू तशेंच सेवा एक तर करमुक्त आसतल्यो, नाजाल्यार तांचेर 5% वा 18% जीएसटी आसतली। किराणा माल आदले दर 18, 12 आणि 5%, नवे दर 0 किंवा 5%, एकूण बचत 13% मेरेन। सच्च्यो गरजेच्यो वस्तू आदले दर 18 तशेंच 12% आशिल्ले, नवे दर 5%, 13% मेरेन बचत।
कपडे आणि जोती आदले दर 12%, नवे दर 5%, 7% मेरेन बचत. भलायकी आणि जीवन विमो आदले दर 18%, नवे दर 0%, बचत 18% मेरेन. वखदां आदले दर 12%, नवे दर 0 तसेच 5%, 7 ते 12% मेरेन बचत. स्टेशनरी सामान आदले दर 5 किंवा 12% आशिल्ले तर आता नवे दर 0 किंवा 5% आसतले. 7% मेरेन बचत. ट्रॅक्टर 1800 सीसी मेरेन सुमार 40,000 रुपयांची बचत. ल्हान मोटारी 1500 सीसी मेरेन सुमार 70,000 रुपयांची बचत. मोटरसायकल किंवा स्कूटर 350 सीसी मेरेन सुमार 8,000 रुपयांची बचत. टेलिव्हिजन सुमार 3,500ची बचत. एसी सुमार 2,800 रुपयांची बचत. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 2026 मेरेन राज्यात एकूय मायनिंग ट्रक आणि कामगार बेकार उरचो ना अशें उतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलां. MMDR कायद्या प्रमाण सस्टेनेबल मायनिंग सुरू करपाक सरकार यशस्वी थारला. फुडले कांय दिसां भितर उरिल्ले ब्लॉक सुरू जातले अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. दिवचले इंटलेक्च्युअल मेळाव्यात मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. According to the MMDR rule and act of the 2015 Supreme Court's guideline, we have म्हणजे एनवायरमेंट सस्टेनेबल मायनिंग गोंयांत सुरू करपाचो आमचो प्रयत्न यशस्वी जाला. आतापर्यंत आमी 12 लिजीस हे ऑक्शन केल्यो. भितरल्यो 9 लिजीस ह्यो सुरू जातल्यो. 3 लिजीस ज्यो आहा येता त्या मार्च पयलीं 12च्या 12 लिजीस जातल्यो. उरलेल्यो 4-5 लिजीस ज्यो आसा म्हणजे नॉर्थ आनी सावथ मेळून म्हणजे ब्लॉक 4-5 ते फुडल्या 15 ते 20 दिसां भितर सुरू जाता. म्हाका खात्री आसा म्हणजे 2026 एकूय मायनिंगेंतलो ट्रक आनी कामगार हो बेकार उरचो ना हाजी खबरदारी सरकार. धार्मिक विधी सयत घटस्थापना करून गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत नवरात्री उत्सवाक सोमारच्यान व्हडा उमेदीन सुरवात जाले. त्या निमतान सगळे कडेन मंगलमय वातावरण फाकला. नवरात्री उत्सवा निमतान गांवकार वाड्यावयल्या श्री शांतादुर्गा देवीच्या देवळांत श्री दुर्गा मातेची 9 रुपां दाखोवपी मुर्तींचें पूजन केलां. फळां फुलांपासून इको फ्रेंडली सजावट लेगीत केल्या. अंदू 10 दीस वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो. नवरात्राचे जाल्या उपरांत आयज नवी मुर्ती शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्री, महागौरी, सिद्धिदात्री हे 9 देवीची रुपां आता पूजा दान आता पाठ वाचनाक सुरवात जाली. पाठ वाचन जाल्या उपरांत दनपारां आरती तीर्थप्रसाद जातलो. तीर्थप्रसाद जाल्या उपरांत सांजचे 6:30 सुरज सहकारी आणि साथी कलाकारांचे भजन आसतले. त्या उपरांत 8:30 पुराण वाचन आसतले. पुराण वाचन जाल्या उपरांत प्रसिद्ध कीर्तनकार हैवत भंडारे यांचे कीर्तन आसतले. कीर्तन जाल्या उपरांत आरती तीर्थप्रसाद जातलो आणि पंचमी 5वे माळेक 26 शुक्रार 26 तारखेच्यान देवी घरारात भरयली वयतली आणि शेवटच्या दिसा 9मी दिसा रातचे देव देवणात आणि भुतनाथ आदी तरंगा बसयली वयतली. नवरात्री उत्सवाचो पयलो दीस आमी सुरवात केल्ली आसा. पयलो दीस म्हटल्यार पयले दिसा आमी रामोत्सवाचे 4 चौगले पयलीं देवाक अभिशेक केलो. मागीर देवाचे घटस्थापना करून ब्राह्मणा कडसून पुजा अर्चना केली. आयचो पयलो दीस देवीक 4 चौगल्यांनी देवीक माळ घातली. मागीर देवीक माळ घालून रवणाक मंदिरांत रवणाचा पंचायत देवताक माळ घातली. मागीर 4 चौगले आपल्या कुळाक वचून मूळ कुळाक आनी मूळ पुरुषा कडेन माळ घातली आसा. अशी आयची आमी सुरवात नवरात्राची सुरवात केल्ली आसा. आनी सांजचे नवरात्र उत्सव सांजचो भजनाचो कार्यक्रम सहकारी दवरलेलो आसा. हलक्या प्रतीच्या मिनाचेर निर्गट ड्युटी वाडोवपाच्या निर्णयाचो फेरविचार करचो अशी मागणी दिवचल सेजा मायनिंग ट्रक धनी संघटनेन केला.
हलक्या प्रतीच्या मिनाचेर 30% निर्गत ड्युटी वाडोवपाचेर केंद्र सरकार विचार करता। देखून ट्रक दनी अस्वस्थ जाल्यात। सोमारा मयेच्या पंचायत सभाघरात दिवचलच्या सेजा मायनिंग ट्रक संघटनेची सर्वसाधारण बसका जाली। ट्रक ओनर असोसिएशन सेजा मायनिंग भितरी माय त्याच्या निगडीत सर्वसाधारण सभा सभेचे आयोजन मये पंचायतीच्या ओल्ड पंचायत हॉलांत केल्ले। सगळे ट्रक बांधव जे आसा निगडीचे सगळे हांगासर एकत्रीत येयले एकत्रीत आणि काही गोष्टी हांगासर एकमतान पास जाल्ले आसा। तितून त्या 12 चक्राच्यो ज्यो व्हेकल्स आसा कायम ज्यो बंद करच्यो आणि जे कितें वयर मायनिंग जे काम जाता इंटरनल तशेंच एक्सटर्नल एक्टिविटी तेचेर आमकां प्राधान्य क्रमान काम दिवचें जेणे करून आमकां जे आमचें रोटेशन आसा कंपनीचे भावा तशें आमचें काम जातलें आणि आमकां ट्रक वेवसाय करणाऱ्यांक बरो मोबदलो मेळटलो पेमेंट करायचो जेणे करून जे आमचे कंपनी आमचेर डिपेंड आसा आमच्या ट्रान्सपोर्टाचेर तशीच ट्रान्सपोर्टेशन आमी करता तेन्ना आमचेरूय आमची फॅमिली मेंबर तशेंच स्पेर पार्ट्स वाले मेकॅनीक तशेंच आमच्यो ज्यो इतर जे आसा लोक ते आमचेर डिपेंड आसता आणि ताका लागून आमचे जे आमकां इन्कम येता तो इन्कम खंय तरी मातसो कमी पडटा तो जास्तीत जास्त जावचो असो आमी आयज ताका लागून आमी कंपनी कडेन लाभ करतले आणि ज्यो मागण्यो आसा ज्यो आमी फॉलो करून ह्या आमच्या ट्रक मार्गान आमी न्याय दिवपाचो आमचो प्रयत्न करता। त्यात आमी अशें म्हणटा की जो केंद्र सरकाराच्या विचाराधीन जो प्रश्न आसा की आमकां जे मिनरल ओराक 58% लो ग्रेडचो माल आसा ताका केंद्र सरकार 30% एक्सपोर्ट ड्युटी लावंक सोदता। हांव केंद्र सरकाराक विनंती करता की आमची जी मायनिंग ब्लॉक आसा तेजो 58% लो ग्रेडीचो माल जास्तीत प्रमाणात वयता आणि जर मिनरल जे ओर आसा काडणाऱ्यांनी व्यावसायिक जे आसा तेंच्यांनी जर हें बंद केलें जाल्यार तेजो फटको आमकां ट्रक वेवसाय करणाऱ्या लोकांक बसूंक शकता। म्हणून हो केंद्र सरकारान हेजेर जो 30% एक्सपोर्ट ड्युटी जी लावपाची आसा तो विचार करचो न्हू। नाग्या ते हडफणे भलायकी केंद्रामेरेनच्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या। भुंयगत लायटीचे केबल्स घालपा खातीर खणिल्ले रस्ते अजून मेरेन पुरोवंक नात। देखून सामान्य लोकांक ह्या रस्त्यावेल्यान येरादारी करतना त्रास सोंसचो पडटा। 8 दिसां भितर रस्तो दुरुस्त केलो ना जाल्यार रस्ता रोको आंदोलन करतले अशी शिटकावणी हडफणे नागवे पंचायतीच्या सरपंच रोशन रेडकरान दिल्या। रस्ते म्हणशीत जाल्यार आयज आख्यान हॉट इश्यू जाल्लो आसा आणि आरपोरा नागवान म्हणशीत जाल्यार सारके रस्त्यांची दुर्दशा जाल्ली आसा आणि एका कारणीभूत जावन आसा एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आणि दुसरे जावन आसा PWD डिपार्टमेंट। सो हांव मागता दोनूय डिपार्टमेंटा कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तर म्हणटले आपले जॉब जालो आपणे डिगिंग करून आपले कितें ते इन्स्टॉल करपाचे खातीर केबलिंग केलें म्हणून पण आयज PWDचें हें काम जावन आसा आणि हांव मागता तेंचे कडेन तेंच्यांनी हें जे पॉटहोल्स जाल्ले आसा ते डिगिंगाक लागून सो ते तेंच्यांनी रिस्टोर करचे म्हणून कित्याक आयज हांव पळयता आमी कॉन्स्टंट फॉलोअप करता आमचे JEE कडेन पण खंयसर तरी आमकां तेंचो सपोर्ट मेळना सारको जाय तसो। आतां सब स्टेशन अप टू ड्रीम सर्कल अप टू आमचो आरपोरा हेल्थ सेंटर कडेन टोटली डिगिंग करून तेंच्यांनी असो रस्तो जाल्लो आहा लोक आपलो जीव मुठीन घेवन भोंवता। सेम वे जाल्ले आसा हांगासर आमचो सेंट सेबेस्टियन चॅपल अप टू हेजे कडेन पासून नितीन शिरोडकराच्या घरा कडेन पासून सो खंयसर तरी PWD जो आमचो नवो मंत्री जाल्लो आसा बाब दिगंबर कामत हेजे कडेन बरें एक्सपिरियन्स आसा सो तेणीन खंयसर तरी लक्ष घालचें आणि त्याच्या ऑफिशियल्सांक फिल्डार धाडून हें मातशें काम करून घेवचें अशी म्हाजी विनंती तेका। आणि जरी तर ही PWD ऑफिस ह्या 8 दिसां भितर काम करिना जाल्यार ज्या भाशेन कालच्या विकान कालागूट पंचायतीन ते फुल बॉडी गेल्ली पळय सेम वे पण वयताना आमी आमची बॉडीच वयची ना आख्खे आरपोरा नागवेचे लोक त्यांच्या ऑफिसान वचोन तेंचे कडेन अश्युरन्स घेतले ती करता काय ना पळय ते आणि तेंच्यांनी जर करिना जाल्यार फुडलें कितें करपाचें आमी जाय जाल्यार तुका रस्ता रोको सुद्दां करून उडयतले कित्याक खरेंच लोक विटले हांगासर। सत्तरी मलपण वाठारांत 2 दिसां पयलीं खण खात्यान चिरेखणीचेर धाड घाल्ली। ह्या वेळार खात्यान सुमार 38 लाखांची मशिनरी जप्त केल्ली। खोतोडा पंचायतीत व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीर चिरेखणी सुरू आशिल्ल्याचे सुत्रांकडल्यान कळटा। बेकायदेशीर चलपी चिरेखणीचो धनी कोण हाची अजून म्हायती मेळूंक ना। हे प्रकरणा विशीं वाळपय पुलिशेन अनवळखे आड गुन्यांव नोंद केला। पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा।
सध्या आमी मलपण सत्तरी हांगासर आसा आनी आमकां खबर आसतली की मलपण सत्तरी हांगासर 2 दीस पयलीं खाण खात्यान हांगासर धाड घातलेली आनी जे बेकायदेशीर चिरे खाण आसा हेजेर कारवाई केल्ली आसा। ह्या वेळार मोठ्या प्रमाणात जी मशिनरी आसा ही जप्त केल्ली, तेतून 3 ट्रक आसलेले, जनरेटर आसलेले, पावर टिलर आसलेलो, तशेंच कटिंग मशीन आसलेले आनी हेर सुद्दां जी मशिनरी आसा ही सुद्दां जप्त केलेली आसा। एकूण 38 लाखाची जी मालमत्ता आसली ती तेंच्यांनी जप्त केल्या। ही जी चिरे खाण आसा ही खोतोडा पंचायतीन येता आनी ह्या वेळार खाण खात्यान कारवाई करतानाच जी मशिनरी आसा ही सील केलेली आसा आनी पोलिसांच्या हँडओव्हर केलेली आसा। आतां सद्या ती हांगासर सील करून दवरलेली आसा आनी पोलिसाचो बंदोबस्त सुद्दां हांगासर आसा। मात अशें आसतना सुद्दां जी खोतोडा पंचायतीन मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर चिरे खाणी ही सुरूच आसता आनी खुबश्या फावटी खाण खातें येता, कारवाई करता, पुणून खूब दीस मागीर थोडे दीस गेले की परत चिरे खाणी सुरू आसता। आता सुद्दां ही चिरेखाणीचेर धाड घातल्या। आमकां खबर आसली की खूब दीस जाले ही म्हणजे कितलेशीच वर्सां जाली हांगासर चिरे काडटा, मात कोणी तरी कंप्लेंट दिली तरच तेजेर कारवाई जाता, अशें कित्याक जाता? तर सरकारान सुद्दां हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा। मात ह्यो जाग्याचो मालक कोण, ती चिरे खाण कोण चलयता हेजो सुद्दां अजून पत्तो ना। तेका लागून वाळपय पोलिसांनी खाण खात्यान अननोन पर्सना विरुद्ध हांगासर तक्रार केलेली आसा। तेका लागून सुद्दां एक मोठो प्रश्नचिन्ह तयार जाता की ह्या खाणीचो मालक कोण। ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपय पोलीस करत आसा। वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत। दक्षिण गोंय पोलिसांनी फाटल्या 10 दिसांसावन गुळे वखदाड मोहीम सुरू केल्या। या मोहिमे वरवीं 8 गांजाच्यो केसी पुलीस स्टेशनात नोंद जाल्या, तशेंच 8 किलो गांजा जप्त केला, अशी माहिती दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी दिली। या प्रकरणात आता मेरेन 13 जाणांक अटक केल्या, जाल्यार आंतरराष्ट्रीय गांजाची तस्करी करपी ओडिसाच्या एका दुबाविताकूय अटक केल्या, अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। NTPS का केसेस बुक किया है ये दिनों में और कितना मटेरियल भी पकड़ा है? देखिए, पिछले 11 तारीख से लेकर अभी तक साउथ डिस्ट्रिक्ट में टोटल 8 केसेस ऑफ NTPS हैव बीन रजिस्टर्ड, जिसमें टोटल क्वांटिटी सीज्ड हैज बीन अराउंड 7 किलोग्राम्स ऑफ गांजा इन डिफरेंट क्वांटिटीज इन ऑल द केसेस, जिसमें हमने लगभग 11 से 12 लोगों को अरेस्ट किया है। तो ये जो केसेस हैं हमारे वो लगभग हर सब डिवीज़न से रजिस्टर हुए हैं। सबसे बड़ा कैच जो हमारा इस 11 दिन में है वो है वास्को से, जिसमें कि अराउंड 5 किलो से ज़्यादा का गांजा पकड़ा गया, जिसमें हमने एक इंटर स्टेट जो रैकेट था उसको बस्ट करते हुए जो सप्लायर था उसको उड़ीसा से अरेस्ट करके उसको यहाँ हमने उसकी कस्टडी ली। तो ये अभी तक एक सक्सेसफुल चल रहा है इनिशिएटिव और ये आगे भी जारी रहेगा। सर, ये बेसिकली किधर से आ रहा है गांजा गोवा स्टेट में? देखिए, जो अभी तक हमने पकड़ा है, जो बड़ी क्वांटिटी जैसे मैंने बताया जो कि 5 किलो से ऊपर की थी, उसमें गांजा कंफर्म हमें सप्लायर को भी हमने उड़ीसा से उठाया। तो वो एक हमें देखने को मिल रहा है कि उड़ीसा से वो गांजा आया था। बाकी का जो हमने अलग जो 7 केसेस हैं उसमें अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि वो सोर्स ऑफ गांजा क्या है, उसको अभी पता लगा के और उन केसेस में भी हम सप्लायर को पकड़ेंगे। रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्लो प्रकरणात पोलिसांनी 8 परस चड जाणांक अटक केल्या। अशा प्रकाराची गुंडागिरी गोंयांत खपोवन घेवचे ना। पुलीस ह्या हल्ल्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करतात, दुबावितांक खर ख्यास्त जातली, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। ताची डिटेल इन्क्वायरी सुरू आसा। जितक्या जाणांक अरेस्ट करपाक जाय म्हाका दिसता आमच्या पुलिसान मॅक्झिमम ह्या केसीक अरेस्ट केल्या। ताची निश्चितच म्हाका खात्री आसा की अशा पावल परत रिपीट करता, अशा पद्धतीची गुंडगिरी ही गोंयांत खपोवन घेवचे ना म्हणून अजूनही सपोज म्हणजे म्हाका दिसता पुलीस त्याचे डिटेलान थॉरोली इन्व्हेस्टिगेशन करता, स्ट्रिक्टली आणि कडक जितकी शिक्षा जावपाक जाय पळय तितकी जातली हाची म्हाका खात्री आसा। आणि कितें जावं शकता ती केसी? आता हांवें सांगलां की इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस करता, पुलिसांक खबर। गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता। दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।